मोगाळ इश्टानू, तुमकां सगळ्यांक देव कृपेन बोल्लोली सांज आवडेता. आयज आमी गवळीक चिटीचेर तिसरो नियाळ करता. आमी सगळीं जाणां ह्या दिसांनी आमी गवळीक चिटीच्या तिसऱ्या भागांत जेजू अणभवाचो परिणाम आमचें गोवाय दिवपाचें आपोवणी ह्या विशया खाल मेळटल्या वेगवेगळ्या जेजू गोवाय दिवपाच्या उपायांचेर नियाळ करता. आयज आमी तिसऱ्या विशयाचेर वो उपायाचेर नदर घालता. हो विशय जावन आसा शेळीमळी काळजां परतून जिवाळ करूंक. गवळीक चिटींत आमचो गवळी बाप ह्या विशया विशीं अशें बरयता. कांय आमची भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात. कांय जाण इगोर्जे सोरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात आनी थोडीं कातोल भावार्था आड आसलेल्या जोम्यांनी भरती करतात. असल्या भावा भयणीच्या भावार्थाक मजबूताय हाडूंक दर एका पवित्र सभेच्या वांगड्याक जबाबदारी आसा. आमच्या उर्बेवंत भावार्थाची गोवायकी असल्या भावा भयणीचो हाल्लोलो भावार्थ परतून जिवाळ करूंक शकता. हे तरेन तांची शेळमोळाय नपयत जावं येता. बारीकसाणीन ह्या उतरांचेर नियाळ करतूच आमचो गवळी बाप 3 तरेचीं क्रिस्तांवां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी ह्या 3 तरेच्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणी थंय आमचो भावार्थाचो जबाब कसलो जावचो हे 3 जबाबांनी आमचे मुखार एक मोठ्ठें आव्हान मांडटा. 3 तरेची क्रिस्तांवां म्हणल्यार हीं: पयली, जी कांय आमची क्रिस्ती भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात ती. दुसरी, जी कांय आमची क्रिस्ती भावा भयणी इगोर्जे सोरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात ती. तिसरी, जी थोडी आमची क्रिस्ती भावा भयणी कातोल भावार्था आड आसलेल्या जोम्यांनी भरती करतात ती. ही 3 मोठ्ठीं आव्हानां आमचो गवळी बाप आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी तेच बरोबर ह्या 3 आव्हानांक फुडो करूंक आमकां आनीक 3 उपाय वेव्हारांत घालूंक उस्कायता. हे 3 उपाय म्हणल्यार: पयलो, जी क्रिस्ती भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात तांच्या भावार्थाक मजबूताय हाडूंक. दुसरो उपाय, जी आमची क्रिस्ती भावा भयणी इगोर्जे सोरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात तांचो हाल्लोलो भावार्थ आमच्या उर्बेवंत भावार्थाचे गोवायके उदेशी परतून जिवाळ करूंक. तिसरो, जी थोडी आमची क्रिस्ती भावा भयणी कातोल भावार्था आड आसलेल्या जोम्यांनी भरती करतात तांची शेळमोळाय तांचे थंय संवाद करून नपयत करूंक. हांवें सांगलां ते भाशेन आमच्या दोळ्या मुखार 3 आव्हानां आसात आनी एका एका आव्हानाक भावार्थाचो जबाब आसा. आतां आमी एका एका आव्हानाचेर आनी ताका लागू जातल्या जबाबाचेर लागशिल्ल्यान लक्ष घालुया. ते आदी एक वस्त तुमकां सांगूंक सोदता. हांगा आमी लोक कित्याक फिरगोज ओ भावार्थ सोडून पयस पयस वेता हाचीं कारणां पळोवचीं नात. हाचीं कारणां सोबार आनी वेगवेगळीं आसूंक जातात. त्या कारणांचेर लक्ष घालूंक हांगा आमकां तितलो वेळ ना. आमकां चड गरजेचें आनी म्हत्वाचें तें म्हणल्यार आमी ह्या आव्हानाक कसलो भावार्थाचो जबाब दितले. कोण परी आमी कोड सरून गेल्ले आमच्या भावा भयणीक देवाच्या राज्यान जिखून घेवन जेजूच्या गोवाय जातले. हो आमचो तार नाशिल्लो हुस्को जावंक जाय. आमचें पयलें आव्हान: कांय आमची क्रिस्ती भावा भयणी आपले क्रिस्ती कायदे पाळिनात. म्हणजे आमचे मदीं कांय आमची भावा भयणी भावार्था वाटेन शेळमळी जाल्यात.
ती आपलो क्रिस्ती भावाट पाळिनात, धर्माचे ओ नैतीक कायदे पाळिनात. तांकां सगळेंच सारकें कशें दिसता. तांकां साद्या उतरांनी आमी नांवांची क्रिस्तांवां म्हणटात. होसेया प्रवादी इस्रायला विशीं म्हणटा ती उतरां असले आमच्या भावा भयणीक ओदीक लागतात. तो अशें म्हणटा, म्हजे सुमर्तींतले कितलेय नेम हांव तांकां बरोवन दीन जाल्यार तो ते आपणाक लागोच नात म्हूण धरता. होसेया 8:12. शेळीमळी भावार्थ्यां विशीं प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा, पूण शेळोय ओ हुनूय न्हय जावन तूं शेणमोडो देखून तुका हांव उखून म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयतलो. प्रकाशनेचें पुस्तक 3:16. हो पवित्र पुस्तकांतलो संदेश आमकां सगल्यांक लागू जाता. तो आमकां गरजेचो आनी म्हत्वाचो. तो तर आमी गंभीरतायेन घेवंक सोदता जाल्यार ह्या आव्हानाक फुडो करूंक थोड्यो वस्तू आमी वेव्हारांत घालूंक जाय. पयली वस्त, आमी आमच्या शेणमोडी भावा भयणीचो भावाट तर मजबूत करतले जाल्यार पयलीं आमी आमच्याच भावार्थ्याच्या जिविताचेर नदर घालूंक जाय. आमी आमकांच विचारूंक जाय, म्हजो भावार्थ कितलो कोण काय? हांव आनी म्हजो कुटुंब देवाक जाय तसो आनी देवाचे कुशे प्रमाणे जियेता काय? ताच्या कायद्यांक हांव पयलो वयलो जागो दिता काय? दुसरो उपाय, आमी तर तांचो भावाट मजबूत करतले जाल्यार आमी तांकां पवित्र सभेच्या जिवितांत आनी मिसावांत मिसळ करूंक जाय. तांकां सोयेक दिवंक जाय. तांकां आमी उत्तेजन आनी धीर दिवंक जाय. तिसरो उपाय, आमी तांकां भावपणाच्या हुस्क्यान भरून निटायेर हाडूंक वावरूंक जाय. आमचें धोरण फॉर्मोण मारपाचें न्हय, पूण भावपणाच्या मोगान निटायेर हाडपाचें जावंक जाय. आमकां एकामेका लागीं ओत्मीक जबाबदारी आसा. आमी एकामेकाचे राखणदार. जेन्ना देव आमचे लागीं विचारता तेन्ना तुजो भाव खंय आसा, तुजी भयण खंय आसा, आमच्यांनी कांय ना भाशेन जबाब दिवंक जायना. हांव नकळो, हांव म्हज्या भावाचो राखणदार कितें? आमी आमच्या भावा भयणी तांय ओत्मीक जबाबदारी दाखोवंकूच जाय. ती मेल्लीं क्रिस्तांव कशीं जियेतात ओ प्रॅक्टिकल एथेइस्ट जाल्यांत तांचो भावार्थ आमी जागोवंक जाय, मजबूत करूंक जाय. तीय स्वर्गार पावूंक जाय. तीय स्वर्गार पावूंक आमचेर व्हडली जबाबदारी आसा. हे आमच्यांनी तांचे लागीं बरो संवाद करून, तांकां आयकून, तांचो गैर समज पयसावून, तांचो वांकडो समज सारको करून आमचो हुस्को दाखयत रावूंक जाय. दुसरो उपाय, आमचें दुसरें आव्हान, कांय आमची क्रिस्ती भावा भयणी इगोर्जे सोरशिल्लीं पयस पयस भोंवतात. ही आमची भावा भयणां फिरगोजेन सामकींच येनात. एके भाशेन ती पवित्र सभेक सांडल्यांत. अशें आसतना पवित्र सभेच्यान वोगी बसून रावंक जायना. कारण पवित्र सभेचें मिसावूच म्हणल्यार सांडलोल्यांक सोदून काडूंक. जेजूनच पयलीं तें आमकां करून दाखयलां आनी शिकयलां. जेजू म्हणटा, तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी थारोवन दिवंक आयला. लुकाचें शुभवर्तमान 22:19-10. आमचें आव्हान सांडलोल्यांक सोदून काडूंक. ह्या आव्हानाक आमचो भावार्थ कितें काय? आमचें धोरण पयस पयस गेल्ले आमच्या भावा भयणी थंय कसलें काय? ह्या आव्हानाक जबाब कसो? थोडे उपाय जे आमी वेव्हारांत घालूंक येतात ते म्हणल्यार, पयलो उपाय, सांडलोल्यांक सोदून काडूंक पयलो उपाय जावन आसा गवळीक भेट. याज्ञिकांनी, समुदायाच्या फुडाऱ्यांनी आनी शेजाऱ्यांनी पासून
गवळीक भेट दिवंक भोव गरजेचें. तेन्नाच आमी तांकां वळखूंक तांचे कोश्ट त्रास जाण जावंक पावतल्यो. ताणें फिरगोस कित्याक सोडल्या ताची जाणविकाय आमकां मेळटली. गवळीक भेट टोरना ह्या आव्हानांक आमच्यांनी फुडो करूंक जावचें ना. जेजू सांडलोल्यांक सोदूंक आनी भेटूंक वेता. जायतीं उदाहरणां आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. जाकेवाक मेळूंक वेता, तो मातेवाक आपयता, तो सामारितान उस्तोरेक भेटता. सांडलोलो नाणो, सांडलोली शेळी, वेचीक पूत ह्यो ओपारी जेजू सांगता. आमकां सांडलोल्यांचो आनी पयस गेलेल्यांचो वास येवंक जाय आनी तांचे भेटेक आमी वचूंक जाय. जेन्ना आपलीं भुरगीं सांडटात वा आपल्या वेंगेंतलीं तीं पयस पावल्यांत तेन्ना पवित्र सभेन आमचे मातयेन वोगी बसून रावूंक जायना. तिणें तांकां सोदूंक नाक्यार तिट्यार वचूंक जाय. तिणें आवयपणाची जबाबदारी सांबाळूंक जाय. दुसरो उपाय, जेन्ना आमकां सांडलोलो भाव वो भयण मेळटा तेन्ना आमी तांचेर फॉर्मोण मारूंक फावना. परतेंच आमी तांकां मोग, मोहिपास, आपुरबाय दाखोवंक जाय, खुशाली परगटूंक जाय आनी येवकार दिवंक जाय. वेचीक पुताचे ओपारीन जेन्ना सांडलोलो पूत परत येता तेन्ना समोरूंक जाता. बापूय व्हडलें जेवण करता. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्र वेगेचे वेगी हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाडो घालात. गुलगुलीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवूंक सुरू केलें. लुकाच्या शुवर्तमानांत 15:22 वळ आनी फुडें. ह्या विशीं पाप साहेब फ्रांसीस असो आमकां संदेश दिता. पवित्र सभा सदांच काकुतीची आनी बोरवाशाची सुवात जावंक जाय, जंय सगळ्यांक स्वागत आसा, मोग आनी बोगसणे मेळटा. तिसरो उपाय, गवळीक हुस्को सांडल्यांत आनी मेळ्ळ्यांत तांचे थंय सदांच आमी चालू दवरूंक जाय. तांकां परतून परतून गवळीक भेट आमी दिवंक जाय. ती इगोर्जेंत येवंक लागतोच तांकां बेश्टींच सोडूंक फावनात. तांकां आमी न्हय शेळयां परस ओदीक आमचो मोग हुस्को दाखोवंक जाय. आमचें तिसरें आव्हान, जीं थोडीं आमचीं क्रिस्ती बाबा भयणी कातोल भावार्था आड आसलोल्या जोम्यांनी भरती करतात. असले जोमे वो पंगड दिसाचे दिसा बरेच प्रमाणान वाडत आसात. हें आव्हान बरेंच कठीण आसा. त्या पासत ह्या आव्हानाक आमी चोतरायेन फुडो करूंक जाय. कारण आमी आमच्या बाबा भयणीक सासणाक पयस दवरूंक वो भायर रावंक वो सोडून दिवंक जायनात. आमी तांकां देवाच्या राज्यान जिखून घेवंक आमचें मिसांव. जेजूकूय जायते विरोधी आसले. जायते जाण आपल्या स्वार्था पासत पदवी आनी अधिकार सांबाळूंक, राजकरणीक ताबो दवरूंक ताका आपलो दुस्मान कसो घेताले. खरें म्हणल्यार जेजूक ते एक संकश्ट कशें घेताले. पूण जेजून तांकां पयस दवरूंक नात, ना म्हूण तांकां भायर रावूंक नात वो सोडून दिवंक नात. तांणी केन्नाच तांकां आपले दुस्मान कशें घेवंक नात. परतेंच जाल्यार तो तांचे लागीं बरे संबंद सांबाळून तांकां देवाच्या राज्यांत हाडूंक वावुरता. जेजूचें मिसांव पयस आशिल्ल्यांक लागीं हाडूंक. आमकां बरें उदाहरण आसा तें म्हणल्यार बाग्योन पावलो. जेजूचो आनी पवित्र सोबेचो
खोर दुस्मान आसलो. दामास्काचे वाटेर जेजू ताका भेटूंक आयलो. जेजूक भेटले उपरांत तो जेजूचो विस्वाशी इश्ट जालो. जेजू सामारितान उस्तुरेक बांयच्या कांठार मेळूंक गेलो. तिणें पयलीं जेजूक आपलो विरोध दाखयलो खरो, पूण जेन्ना तिका तो सोरवंडार म्हूण कळोन आयलें तेन्ना ती जेजूक पोरगोटूंक लागली. जेजूक भेटले उपरांत तिचें जिवीत नवें जालें. आदले क्रिस्तांवां मदें जायते मुद्दे तोंटे उप्रासले, पूण तांणी ते संवाद करून बोगसोणें दिवन सुटावे केले. संवाद जावन आसा माज खंयचोय तोंटो मुद्दो विरोध सुटावो करूंक. विरोध मुद्दे तोंटे सदांच आसतले. ते आमच्यांनी पयसावंक जावचे नात, पूण ते कशे सुटावे करचे तें की गरजेचें आनी म्हत्वाचें. आमचे लागीं एक केरीत समिती आसूंक जाय, संवाद आनी संबंद बांदूंक, पावल मारूंक. ह्या आव्हानाक आमचो जबाब दिवंक कांय सुचना तुमचे मुखार दवरता. पयलें, आमकां जेजूचो खासगी अणभव आसूंक जाय. जसो भाग्यवन पावलूक जेजूचो खासगी अणभव आसलो. जेन्ना आमकां खासगी अणभव आसता तेन्ना आमी भावार्थ सोडून दिना, वो पवित्र सभा सोडून वचना, वो पवित्र सभेचेर आड विरोध करिना. परतेंच जाल्यार पवित्र सभेक सगळो तेंको दिता आनी पवित्र सभेंत रावून वेगवेगळ्या वायटाचेर झुजता. जेजू अशें म्हणटा, म्हज्या बागाक नात ती म्हजेर आड आनी म्हजे बरोबर पुजायनात ती शिपडायतात. मातेवाचें शुवर्तमान 12 आवेसवोर 30 वोड. दुसरी सूचना, आमकां पवित्र पुस्तकाची आनी पवित्र सभेची शिकोवणेची सारकी ओळख आसूंक जाय. आमची धर्म प्रांतीक वेगवेगळी केंद्रां भावार्थ आकारणीचे कोर्स घडून हाडटात. जावं पवित्र पुस्तकाचो कोर्स, सेवा धर्मीक कोर्स, देव संदेशकारांक कोर्स, देव शास्त्राचे कोर्स आदी. ह्या कोर्सांत वांटो घेवन आमी आमचो भावार्थ अदीक आकारूंक आनी खोलावंक येता. आमच्या भुरग्यांक मुळावी दोतोन आनी देवोत्सवां भायर आमच्या दोतोनीच्या वर्गांत तशेंच इस्कॉलांनी ओकोण भावार्थाची शिकोवण आनी आकारणी दिवन तांकां आमी कसलेय परिस्थितीक फुडो करूंक तयार करूंक जाय. आमचे शिकोवणेची आनी आकारणीची बुनियाद म्हणल्यार पवित्र पुस्तक आनी पवित्र सभेची शिकोवण. जायत्या आनी मोठ्या प्रमाणान हें आमच्या धर्म प्रांतांत जाता. तरी आसतना दिसान दीस आमी हाचेर भर घालूंक जाय. भोव करून आमच्या कुटुंबांनी भावार्थाची आकारणी दिसाच्या दिसाक जावंक जाय. भाग्यवन पावलू आपणे जेजूक वळखल्या उपरांत आपलो अणभव ह्या उतरांनी आमकां सांगता. जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सोमयाची वळख इतल्या उंचा मोलाची की ताचे पासत सगळें हांवें सोडून दिलें, सकट शेण म्हणून धरलें. कसले आशेन? क्रिस्ताक जोडून घेवंक आनी ताच्या एकवटान जिवंक म्हाका फावो जावंक. ही एकूच म्हजी आशा. फिलिपकारांक बरोवन 3 आवेसवरांत 8 ते 9 वळीन. तिसरी सूचना, आमी विरोध्यां लागीं संवाद करूंक जाय. आमी तांकां आयकुची गरज. तांचें मत, तांची सूचना जाणा जावची गरज. तांकां आमी संकोश्ट वो दुस्मान कशे दवरूंक वो भायरावंक वो पयसावंक फावनात. त्या पासत संवाद आनी संबंद बांदतेली एक समिती आमचे लागीं आसूंकूच जाय. चवथी सूचना, आमकां काल्तिकाय आसूंक जाय. चुकी मानून घेवंक आनी बोगसोणें दिवंक. पवित्र सभेक
दोन बाजू आसात, मनीस सैमाची आनी देवीक सैमाची बाजू. त्या पासत पवित्र सभा चुकूंक येता. जेन्ना चुकता आनी चुकीचें बोगसणें मागता तेन्ना आमचो दर्जो आनी व्हडतेपण वाडटा आनी आमी भाग्यवंतपणाचे वाटेर आसात म्हूण कळोन येता. म्हजो नियाळ सोंपयतना एक केरीत वस्त तुमकां सांगूंक सोदता. जी सुचना हांवें दिल्यान तातूंतलीं कांय सुचना आमी आतां आसां ते परिस्थितीक लागून आमच्यांनी घडये वेव्हारांत घालूंक जावची नात. पूण दुबावा विरेन ती आमकां आनीक खोलायेन नियाळ करूंक आदाराची जातली आनी फुडाराक आमच्या आदाराक येतली म्हूण म्हाका खात्री आसा. पूण थोड्यो वस्तू आमच्या हातांत आशिल्ल्या उपायां उदेशी आमी वेव्हारांत घालूंक शकता. देखीक जी पुस्तकां आमचे लागीं आसात ती घेवन कुटुंबान दोतोवन आनी शिकोवन सुरू करूंक जाता. पवित्र पुस्तक वाचून जिविताचो प्रकाश घेवन हो पवित्र पुस्तकाचें केंद्र, सेवाधर्मी केंद्र, तरणाट्याचें केंद्र धाडटा ते नियाळ कुटुंबा बरोबर वाचून बावाट खोलावंक येता. हजारांनी आमच्या लौकीक बाबा भयणींनी वेगवेगळे कोर्स केल्यात. तांणी शिकोवन आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या तांय वांटूंक जाता. 7 भक्तांची पुस्तकां वाचूं येता. त्या भायर आमचें सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स एंड मिडिया जायते व्हिडिओज वेगवेगळ्या विशयांचेर आनी शिकोवणेचेर धाडटा ते आमी वापरूंक येतात आनी आमचो बावाट खोलावंक येता. आमच्या पवित्र पुस्तकाचें केंद्रूय ल्हान ल्हान वेगवेगळ्या विशयांचेर व्हिडिओज तयार करता आनी थोड्याच दिसांनी ते आमी अपलोड करतले. तांचोय तुमी बरो फायदो काडचो. आतां आमच्यांनी एकामेकाक पोरशी भेट दिवंक जायना, पूण फोन करून आनी सोशल मिडिया वापरून एकामेकाची खबर घेवं येता, एकामेकाक धीर दिवं येता, एकामेकाची गरज ओळखूंक येता आनी आमकां एकामेकाचो हुस्को आसा म्हूण दाखोवं येता. शेवटी पाप साहेब फ्रांसिस्काच्या उतरांचो उगडास करून सोंपयता. तो असो म्हणटा, आमी आमच्या सुरक्षीत संवसारांत रावून न्हय जे आमच्या गोट्यांत आसात तांची सेवा केल्यार पुरो ना. आमी जेजू सांगाताक सांडलोल्यांक सोदूंक भायर वचूंक जाय. ती कितलेय पयस पावूं थंय मेरेन तांकां आमी सोदूंक वचूंक जाय. हें पवित्र सभेचें मिसांव, हें आमचें मिसांव. तें फुडें व्हरूंक सदांच वावरुया. देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं.